प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या स्वच्छ भारत उपक्रमाक आयज 10 वर्सां पुराय। महात्मा गांधीजींचे विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपाक दर एकल्यान योगदान दिवचें, वोकल फॉर लोकल आणि मेक इन इंडिया ह्या उपक्रमांक तेको दिवचो असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि गांधी जयंती निमतान गोंयकारांक मारला। सत्य आणि अहिंसा हाच्या खातीर महात्मा गांधीजीन पुराय आपले जीवन ओंखलें। स्वच्छता होच धर्म हो घेवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हांच्यांनी पुराय देशभर हाचो प्रचार केलो। आमी पळयता की त्याच पासून महात्मा गांधीजी हांची नजर फक्त स्वातंत्र्याचेर नाशिल्ली, तर ताज्याय पेक्षा खूब फुडें आशिल्ली। सत्य, अहिंसा आणि आत्मनिर्भरता ह्या गजालीचेर तांच्यांनी भर दिलो। म्हणूनच तर आज आमी 2 ऑक्टोबर हे सगळ्या मोठ्या बडा उमेदीत म्हणजे देशभरच न्हय तर अंतरराष्ट्रीय पातळीचेरय बी आमी मनयता। आमचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तीच स्वच्छता ही मोहीम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन हे 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा सुरवात केली आणि तेका आज जवळपास 10 वर्सां पुराय जाता। म्हाका दिसता वोकल फॉर लोकल ह्या मिशनाच्या अंतर्गत आमी सगळ्यांनी म्हणजे लोकल वापरप सुरू करपाक जाय। आमी सगळ्यांनी ह्या निमित्तात खादी घेवप होय सगळ्या जाणांक हेतून प्रेरणा मेळटली आणि परत एकदा वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक आमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जातले। आमी सातत्यात आमकां लागता त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे ह्यो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हाजेर जर भर दीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या देशाची इकॉनॉमी ही आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडू शकता। भ्रष्टाचार नष्ट करप आणि सरकारी योजन्यो लोकांपर्यंत पावप हो ध्यास आमी घेतलेलो आसा आणि सातत्यात तोय लोकांपर्यंत पावोवपाचो आमचो सदोदीत उपक्रम आसतलो। ह्या आयच्या दिसाच्यो हांव परत एकदां परबी भेटयता आसतना हांव एकच सांगतलो की महात्मा गांधीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की प्रत्येकान ह्या स्वप्नात वांटेकारी जावप। जावं ते भुरगे, जावं ते तरणाटे, जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेर सॅक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती हांच्यांनी ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आणि विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर सातत्यात आपले कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें। महात्मा गांधीजीचें स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी हो देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे सगळ्या सॅक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेत आज आमी वता आणि खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गात गेल्या उपरांतूच हे शक्य जाता। हे पुराय जगार आज दिसून आयिल्लें आसा। हांव परत एकदां आज गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती हाच्यो सगळ्यांक परबी भेटयता।